सगळे गोंयच्या वैजकी कोयराचो विलो लावंक फोंडें तालुक्यांत जागो सोदपाचें काम चल्लां म्हूण भलायकी मंत्री फ्रांसीस उलयला। फोंडें उपजिल्लो हॉस्पिटलाचें इन्स्पेक्शन केले उपरांत तो उलयलो। गोंयांत सर्जन, एनेस्थेसिस्ट, रेडिओलॉजिस्ट जाय तितले नात। हे दोतोर हाडपाक नोकर भरतीचे कांय नेम आनी अटी सदळ करच्यो पडटल्यो। 15 वर्सांचो राबितो सक्ती आशिल्ली अट सदळ करची पडटली म्हूण फ्रांसीस उलयला। We are trying to have a common facility for the whole state, not in Ponda, but in somewhere in Ponda Taluka. Somewhere in Ponda, but that job is given to the IDC, I think, by the Department of Science and Technology to identify a place. सध्या आम्ही GMC करतात, पण GMC सांगलं ते आमची फॅसिलिटी हे झाल्या म्हणून कॅपॅसिटी बदल्या त्यांना तुम्ही आनी धाडला का म्हणून, पण तो विषय सोडपाक टेम्पररी फॅसिलिटी चालूच धरपाक जाय। परमनंट फॅसिलिटीज जावं सर। GMC करता आमी दिसाक 100 किलो वयर आमी इन्सिनरेट करता। दोतोर उलयतालो आमी आनी तो म्हणटा सादारण 90 लाखाचेर इन्सिनरेटर येता ह्यो, पूण तेंचे 15 किलो आहा कमी। 15 किलोंक एक इन्सिनरेटर 90 लाखाचो घालीत जाल्यार म्हाका दिसता जाल्यार सरावंडींग एरियाची कॅपॅसिटी कितके ती पळोवची पडल्यार घालया तर ना न्हू। सो वी आर एक्सप्लोरींग दॅट पॉसिबिलिटी। पूण म्हाका कमी आहा सर्जनाची, मोठी कमी आहे। सर्जन, एनेस्थेसिस्ट आणि रेडिओलॉजिस्ट हे लोक गांवांना, तेंच्या खातीर वेगळें कितें तरी करचें पडटलें, नाजाल्यार मग गोंया भायल्या लोकांक हाडचें पडटलें। तितून रेजिडंट्स वेव करचे पडटले। 15 वर्साचे रेजिडंट्स आसा पळय ते वेव करचे पडटले स्पेशल केसीस। आता पळोवया गोंयांतल्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। कोंकणीची नामनेची लेखिका सर्गेस्त माधवी सरदेसायाचे तुजे विशीं म्हजे विशीं ह्या पुस्तकाचे मडगांवां रवींद्र भवनान उक्तावण जालें। सुवाळ्याक कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष माधव बोरकार मुखेल सोयरो आशिल्लो। ह्या बरोवपाक आसा ह्या बरोवप म्हणटा तें अशें काळजांतल्यान आयिल्लें, खंयच तातूंत आड पड्डो ना। जें दिसता तें अशें निर्मळ मना, जशें ताजें हास्य निर्मळ अशें आशिल्लें, तशेंच तसोच अनुभव जें पुस्तक वाचना दिसता। लोकांचो टायम वाटोवपा खातीर लोकांक गरज आशिल्ली कागदपत्रां ऑनलायन दिवपाक जाय अशें उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजा उलयलो। प्रधानमंत्री मोदीच्या डिजिटल इंडिया येवजणेन वांटेकार जावपाक फोंड्या पालिकेन ऑनलायन टॅक्स सेवा सुरू केल्या तेन्ना तो उलयतालो। बरे रस्ते, बरी उदकाची सुविधा, बरी पावराची सुविधा, बरी गार्बेज कलेक्शन, बरे सुवेज कलेक्शन, हे सगळे जाग्यार असले जाल्यार शहर स्मार्ट जाता। सर्विसीस ऑनलायन जावपाक जाय आनी पेमेंटूय ऑनलायन जावपाक जाय। सुविधा पळयले आतां समज फाल्यां कोणाक बिल्डींग लायसन्स जाय ते ऑनलायन जावपाक जाय, कोणाक इन्कम सर्टिफिकेट जाय ती ऑनलायन जावपाक जाय, कोणाक रेसिडेंट सर्टिफिकेट जाय ती ऑनलायन जावपाक जाय, कोणाक कॅरेक्टर सर्टिफिकेट जाय ती ऑनलायन। नगरपालिका एक आसतना ती सुविधा लोकांक जावपाक जाय। भाऊसाहेब बांदोडकरा उपरांत शिक्षण क्षेत्रांत बदल घडयला आसत जाल्यार तो मनोहर पर्रीकारान अशें मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयलो। खांडोळा सरकारी कॉलेजीच्या नव्या इमारतीच्या उक्तावण सुवाळ्याक तो उलयतालो। ह्या वेळार आमदार दीपक ढवळीकार आनी GSIDCचो अध्यक्ष प्रमोद सावंत आशिल्ले। After Bhausaeb Bandodkar, we got Chief Minister as Manohar Parrikar, who gave serious thought to education. When he came to power for the first time, that education was given top priority. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। बुधवारा सकाळी FC गोवाचो हेड कोच जिखून पणजेच्या डॉन बॉस्को हायस्कुलाक भेट दिली। थंय जमिल्ल्या भुरग्यांक जिखून मोलाचो सल्लो दिलो। फुटबॉल खेळा बरोबर अभ्यासाचेरय लक्ष दवरात अशें ह्या ब्राझीलाच्या आदल्या ग्रेट प्लेयरान भुरग्यांक सांगलां। Football in a Goan atmosphere with fans and supporters and build up the mood of the next season of ISL. It feels great. I'm really excited to play this match against Zico's team.
great. You know, the person like a Zico, we used to watch his match and listen him when he was like talking, you know. So today, practically, I'm playing with him. It is a great feeling also. And इंटरनॅशनल प्लेयर्सां बरें खेळप म्हणल्यार फिलींग एक्चुअली दुसरें आसता आनी फर्स्ट टायम इंटरनॅशनल प्लेयरां बरोबर खेळप आनी आमकां उमेद खेळपाची. Também possa se dedicar aos esportes e quem sabe no futuro possa surgir algum menino que possa jogar aqui no UFC Boa. That you can carry on with your studies because it is very important. Also, you can put yourself into sports, and who knows that one of you will be playing for FC Goa in the future. A gente fez uma boa temporada. Nosso objetivo ano passado era tentar conquistar a liga, mas não foi possível. We did a very nice tournament last year. We had the aim to win the tournament, but it was not possible by that time. E esse ano vamos tentar trabalhar bastante e a gente pode. इतल्याने खबरांची तरंगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.